पिळगांवच्या शेतकारांनी सुरू केल्ल्या रस्तो बंद आंदोलनाक लागून फाटल्या 8 दिसांच्यान वेदांताची मिनाची येरादारी बंद आसा. देखून ट्रक धनी अडचणीत आयल्यात. बुधवारा दिवचल ट्रक धनी संघटनेचे अध्यक्ष राजाराम गांवकर आणि सरचिटणीस सुभाष किनळकार हांच्या फुडारपणा खाला ट्रकवाल्यांनी उपजिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेवन निवेदन दिले. खण वेवसाय सुरळीतपणान चलचे खातीर कंपनी वेवस्थापनान शेतकारांचे प्रस्न जाग्यार घालचे, तशेंच सरकारानय हे समस्येत जातीन लक्ष घालचे अशी मागणी संघटनेन केल्या. कितें जालां गेली 12 वर्सां हालीं गोंयांत सबंद गोंयांत मायनींग बंद आसलें. ते आमचें बिचोले मायनींग बंद आसलें. आनी बंद आसल्या कारणान जे ट्रक जे आसले आमचे सगळे ते ट्रक आयडल आसले. आनी ते ट्रक आयडल आसल्या कारणान त्या टायमार गेली 12 वर्सां आमी विविध अशे सोर्सांसून म्हणटा ते आमी त्रास सहन केले. आनी म्हणटा ते आतां मायनींग जेन्ना स्टार्ट जालें तेन्ना परत ते आमी ट्रक जे आहा पळय ते सगळे उबे केले. ते फायनान्शियली कोणा कडसून तरी घेवन जावं कंपनी कडसूनय आमकां थोडे फायनान्शियल हेल्प मेळ्ळे तेचेर. आनी ह्या माध्यमांतसून आमी ट्रक उबे केले आनी ते काम स्टार्ट केलें. आयज विशय असो आहा की जे ग्रामस्थ आसा पळय पिळगांवचे आसूं ते फार्मर आसूं जावं सप्लायर आसूं तांच्यांनी म्हणटा तो ट्रान्सपोर्टेशनाचो आमचो रोड आडयल्लो आसा. आनी ताका लागून म्हणटा ते आमचे ट्रकवाले म्हणटा ते परत म्हणटा ते त्या प्रश्नान सामोरे वयचें पडटलें की आमकां आमचें फुडें भवितव्य कितें, हे गाडयांचें भवितव्य कितें जावं आमचें भवितव्य कितें. तेन्ना आमी तुमच्या माध्यमांतसून आमी सगळ्यांनी विनंती करता की तेंच्यांनी जो कितें इश्यू आसा पळय तो एक सरकार तरफान तेंच्यांनी मांडून म्हणटा ते योग्य असो निर्णय घेवन म्हणटा ही मायनूय चालू जावपाक जाय. इन्कम जनरेटरूय जनरेट जाल्लो आसता प्लस गोवोरमेंटाकूय तेचो रेवेन्यू मेळटा. बाकीचे जे सगळे हें आहा पळय बाकीचे ते हांकां तेचो फायदो आसा. तेन्ना हेका लागून बेगीन बेगीन हो इश्यू सॉर्ट आवट जावचो अशी आमची विनंती आसा. तेन्ना डेप्युटी कलेक्टराक आमी विनम्र असून विनंती केली आसा की हो विशयाचेर तेणी लक्ष घालचें आनी आमकां हितूनसून न्याय मेळचो. पूण जेन्ना कामगारांक स्ट्रायक केल्लो तेंच्यांनी 2021 18 कितें तरी स्ट्रायक जेन्ना केल्लो 18 केल्लो स्ट्रायक अजीत सिंग तेन्ना थंयसर तेंचो लिडर आसलो. त्या टायमार आमी ट्रकवाल्या कडेन आमचे कडेन ते येयले आनी आमचे कडेन सपोर्ट मागलो तेंच्यांनी. जेणे करून तेज्या पयलीं आमकां तेंच्यांनी मारहाण केली. आमी ट्रान्सपोर्ट हाडयल्लो म्हणून आमच्या अगेन्स्ट ते रावले. तरी सुद्दां आमचेच ते भाव आमचेच गांवचे म्हणून आमी टोटली सगळ्या ट्रक मालकांनी तांकां सपोर्ट केलो. 72 दीस आमी आमच्यो गाडयो उब्यो दवरल्यो. म्हणजे 2.5 म्हयने आमी उबे दवरले आमच्यो गाडयो की तांकां तेंचो प्रश्न आहा तो सॉर्ट आवट जावचो. पूण आतां हो प्रश्न सॉर्ट आवट जावन आतां तेंचो कितें कंपनी कडेन कितें विशय जाला जावं आनी कितें तो आमकां मॅटर ना. पूण तुमच्या खातीर जेन्ना आमी 2.5 म्हयने जर आमी त्रास काडूं शकता तांकां मागीर ते भितून गेले तेंचो विशय सॉर्ट आवट जालो तांकां पेमेंटूय मेळ्ळो. पूण 2.5 म्हयन्यान आमकां कितें दिलें कंपनी? आमकां 1 रुपया मेळोंक ना. पूण आमी प्रत्येक फावटी शेतकाऱ्यांचो विशय आहा. शेतकाऱ्यांचो विशय आसतकूच आमी आमच्यो गाडयो सुद्दां बंद दवरताले. तेंचो विशय पयलींसून. पूण आतां परिस्थिती ना ती गाडयो बंद दवरपाक. आमचे ड्रायव्हर गळ्याक लागलेले आसा. प्रत्येक दिसाक आमकां तांकां पेमेंट करूंक जाय. आमची लोनां आसा. आमी कितें करपाचें आतां? त्या खातीर हांव ह्या माध्यमांतसून तुमच्या माध्यमांतसून सरकाराक आनी जे कोण आमचे जे हे आसा कोणी जे आडयल्लो आसा फार्मर्स आनी कितें आमचो एक विचार करून जे कितें तांकां फार्मरांक कितें मेळोंक जाय तें कंपनी दितली. कित्याक डेप्युटी कलेक्टरानूय आमकां एश्युरन्स दिल्ल्या ऑलमोस्ट पॉझिटिव्ह आहा कंपनी तांकां दिवपाक. त्या खातीर हांव ह्या माध्यमांतसून सगळ्यांक अपील करता की तुमी आमकां सहकार्य करचें. सरकारान ह्या हितून लक्ष घालून हो ट्रान्सपोर्ट आहा तो सुरळीत करचो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.